गोयचे तरणाटे कोंकणी साहित्य मळार फुडें येवपाक रस दाखयनात तांकां प्रोत्साहन दिवपाची गरज आसा। त्याच बरोबर राज्य सरकाराक अनुवादक मेळनात। खूबशे सरकारी डॉक्युमेंट आनी साहित्य आसा तांचे कोंकणी अणकारण जावप गरजेचें आसा। भुरग्यांक अनुवादन क्षेत्रांत फुडें काडप ही साहित्यिकांची जबाबदारी आसा। राजभवनाच्या दरबार हॉलात कोंकणी राज्यभास दीस मनयलो। ह्या वेळार कोंकणी भाशेत वावर करपी म्हालगड्यांक कोंकणी साहित्य पुरस्कार भेटवून भोवमान केलो। मुखेल सोयरेमण दोतोर प्रमोद सावंत उलयतालो। 2018 सावन हे पुरस्कार प्रलंबीत आसले ते आयज भेटयले। ह्यान फुडें हे पुरस्कार वर्सान वर्स भेटयतले। त्या भायर राज्य भाषा पुरस्कार आसात ते फुडल्या कांय म्हयन्या भितर भेटयतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले। कोंकणी राजभास मेळावपणान वेगळे राज्य जाले आनी वेगळे राज्य जाल्या उपरांत आमकां कोंकणी खूब बरे दीस आयले। वेगवेगळ्या खातीर कोंकणीतल्यान संशोधन म्हणा, शिकप म्हणा, साहित्य म्हणा, ह्यो सगळ्यो गजाली सुरवात जाले। आनी तेन्ना वेळाचेर आमी पळयता की महाराष्ट्र आसतले, गोंय आसतले, कर्नाटक आसतले, केरळ आसतले, ह्या पुराय कोंकण मेळनात। कोंकणी राज्य म्हणून आमकां वळखले वता आनी त्या कोंकणी खातीर वेगवेगळे कार्यक्रम जेन्ना जेन्ना जाता तेन्ना गोंय सरकारा कडल्यान ताका पुराय तेंको मेळटा। हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीचो तेंको सातत्यान गोंय सरकार दितले हाजी आमी ग्वाही दिता। मंगळूर हांगासर जाल्ल्या विश्व कोंकणी संमेलनांत आसत फाटले फावटी मालवण हांगा जाल्ल्या कोंकणी संमेलनांत दोनूय फावटी हांव दोनूय कडेन हजर रावलो। म्हाकाय खूब बरें दिसलें की महाराष्ट्रांतल्या मालवणांत आनी मंगळुरांत सुद्दां कोंकणीतले इतके बरे म्हातारे आसात जे वेगवेगळ्या साहित्य मळाचेर कोंकणीची सेवा करतात। आनी वेळ पडल्या जाल्यार म्हाका दिसता मंगळूर हांगा गेल्या उपरांत तांचें डॉक्युमेंटेशन आनी तांची अकादमी बी पळयली खरें राज्य म्हणून म्हाका मातशें वायट दिसलें आमी खंय तरी फाटीं पडटा काय कितें। बट निश्चितच थोडोसो तरी वेळ गेला आसत जाल्यार यही समय है सही समय है। म्हाका दिसता हीच ती वेळ ही रायट वेळ आसा ज्या वेळार आमी कोंकणी खातीर कितें तरी करपाक शकतले। 60 वर्सां घडये जरी जाल्या आसत जाल्यार सुद्दां आमी कोंकणी खातीर वेगवेगळ्यो मागीर कोंकणी भवन म्हणा किंवा कोंकणी साहित्य क्षेत्रांत म्हणा किंवा कोंकणीच्या संशोधन क्षेत्रांत म्हणा काम करपाक तुमी सगळ्यांनी सुरवात केला। सरकार म्हणून ताका कसो तेंको दिवपाक जाय। निदान कोंकणी भवन नव्या भवनान नांव वचो बऱ्या वास्तूक केला तुमी सगळे जाण मान्य करता जे बऱ्या वास्तूक तुमी सगळे जाण एन्जॉय करतात वयतात थंय वाचतात। आमची लायब्ररी हाजोय तुमी खूब बऱ्या पद्दतीन उपयोग करतात हें पळोवन म्हाका खूब बरें दिसता। कारण एक बरी प्रशस्त अशी वास्तू कारण जे नवीन साहित्यीक आसात किंवा नवीन तरणाटे आसात ही मॅसेज तेंच्या पर्यंत वचपाची गरज आसा। आज आमी म्हणजे खूब कमी पर्सेंटेजीन आमकां नवे तरणाटे ह्या साहित्य म्हणा किंवा लेखन हातूंत नाटक आसतले किंवा संशोधन आसतलें खूब कमी जालें आसतना दिसता। आमकां अपेक्षा आसा की चडांत चड तरणाटे ह्या क्षेत्रांत येवपाक जाय आनी ताची गरज आसा। म्हणून तुमी सगळ्यांनी तो प्रयत्न करचो। तुमचो सगळ्यांचो प्रयत्नांची गरज आसा। सरकार म्हणूनय ताका वेगवेगळ्यो गजाली आमी सातत्यान हाज्याय फुडें करतले। आयच्या दिसा हांव परत एकदा सगळ्या पुरस्कार विजेत्यांक जितक्या म्हणजे 2019 पासून ते आयज पर्यंत जितके सगळे पुरस्कार आमी दिले वेगवेगळ्या क्षेत्रांत त्या सगळ्या पुरस्कार विजेत्यांचे हांव मना पासून अभिनंदन करता। आनी कोंकणी अकादमी डायरेक्टली आतां सांगता की हाज्या फुडें दर वर्सा पुरस्कार दिवया जेणे करून आमकां दर वर्सा सगळ्या लोकांक मेळपाकूय मेळटले आनी त्या निमित्तान तेजेर चर्चाय जातली वेगवेगळ्यो गजाली फुडें येतल्यो। थोड्या दिसांनी आमचे राज्य भाषा संचालनालयाचे पुरस्कार दिवपाचे आसा तेय पुरस्कार आमी वितरण ह्याच थोड्या दिसांच्या भितर राज्य भाषा संचालनालयाचे जे पुरस्कार वितरण करपाचे आसा तेय पुरस्कार वितरण करतले। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार।